म्हणटा पळय ते स्टेक होल्डर म्हणजे कोण कोमलीदाचे जणकार मेंबर हे टेनेंटेड लँड परचेस केल्या कोमलीदाची म्हणून ते कोर्टाक गेल्ले कोर्टाक रीट पिटिशन हायकोर्टाचे तर 2010 ते म्हणपाचे आसले ते धाकट्या कोर्टांचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणून आनी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान आनी कोर्ट कलेक्टरान वचोन टायम काडलो. आतां ते सुप्रीम कोर्टाक गेले म्हाका दिसता स्टे गावोंक ना. सो हे स्टेक होल्डरांनी जणकारांनी हे जणकाराची मागणी एक कोमलीदाची जी स्वता ओनर आहा पळय तेंच्यांनी मागलेले आनी रीट पिटिशन तेंच्या पावरार ते जिखले. सो ही डेट दिली. आतां गव्हर्मेंट हेच्या एडमिनिस्ट्रेटर कितें तरी दाय उंची जाला कारण ताका डेमोलिश करपाक खूब एजन्सी लागता पुलीस PWD बाकीचे गोश्टी. सो ते खंय तरी फाटीं फुडें जालें आमकां तेणें डिले केलें. ते कितले घरां अशी टोटल कितले घरां ते घरां 36 खूब आहा ती पूण 36 कितें आहा सर चडशे मुस्लीम कम्युनिटी आहा सो रमजान खातीर खंय तरी ते फाटीं दवरता. रमजान आसूं रामनम आसूं हे पेंडींग आहा आमच्या हेज्या प्रमाणे एक देड डिकेड जाली 2010ची आयज 2015 आहा म्हणजे 15 वर्सां जालीं 1.5 डिकेड जाली डिले रमजान आनी हें कितें आहा भितर